स्टॅम्पेड जाल्या नंतर आमी एक हें केलें, संकल्प केलो की जे आमचे देवीचे धोंड आसा भक्तगण तांचो एक तपशील तयार करपाचो. त्या दृश्टीकोनासून जात्रा जाल्या नंतर आमी ही प्रक्रिया सुरू केली आनी तितून काही पॉयंट आमी नमूद केले, नांव, एड्रेस, तेंचे वय आनी प्लस मोबायल नंबर आनी आधार कार्ड नंबर, सो दॅट सगळो तपशील आमचे कडेन देवस्थाना कडेन उपलब्ध जातलो. त्या दृश्टीकोनातून जे जात्रे पासून आमी सुरवात केली पळय ते आजून पासून चालू आसा. लोक दीत आसा, सादारण 15-20 हजारा वयर फॉर्मां आमचे कडेन आयिल्ली आसा आनी आमी ते एक्चुअली हें केलें, कितें घालपाक तयार कार्डां तयार करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. आतां आमचें म्हणणें कितें आसा की जे धोंड आसा आमचे भक्तगण जे कोणी दिवंक ना तेंच्यांनी तो फॉर्मां ती जाता ती बेगीन दिवची, सो दॅट एंड ऑफ सप्टेंबर म्हणजे विजयादशमी नंतर आमी सादारण हो कार्डां करपाची तयारी करता, तितून सगळो त्या धोंडाचे तपशील आसता पूर्ण. पूण त्या आतां जी फॉर्मां दिता तेंच्यांनी एक तितून पॉयंट एड करचो, कितें की तेंच्यांनी ज्या तळार ते व्रत पाळटा त्या व्रताच्या त्या तळाची तेंच्यांनी नोंद दिवची, सो दॅट कितें आहा की आमकां कळटलें की ह्या धोंड खंयच्या तळार वचून येयले आमचे कडेन आनी आमचे कडेन पुरो तपशील उपलब्ध जावचो. शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर मानसेवाडो ते अस्नोडा पूल मेरेन शेताच्या बांदावेल्यान स्वतंत्र रस्तो करपाचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो गांवा मुखार प्रस्ताव. ना हरकत दाखले बेगीन मेळ्यार बेगिनाक काम हातांत घेतले म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. आमी शिरगांव ग्रामस्थांच्या सहकार्यान जे मानसेवाड्यापासून ते आमच्या अस्नोडा पुला पर्यंत जो बायपास रस्तो करपाक जायो असो जो बांद आसा, ह्या बांदा वरसूनच रस्तो करपाचो प्रस्ताव आमी स्वता आमच्या ग्रामस्थां पर्यंत मांडलेलो आसा. जे कितें करेक्टीव मेजर्स जे सरकारान घेवपाक जाय हे घेवपाक लागून सरकारान प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. म्हणजे ज्या जाग्यार ते आमचे मनुश्य मरण पावले ती चडाव आसल्या कारणान आनी उतरती असल्या कारणान ही कापून घेवपाचें हेजें काम बीन आमचे PWD खात्यान पळोवन गेल्लें आसा आनी हेजे प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.